भारतीय जनता पक्षाचे स्थापनेचो 42वा वर्सुकी दीस भारतात आणि गोंयांत भाजपाचे वेगवेगळ्या कार्यालयांनी जालो। थळाव्या फुडाऱ्यांनी नगराध्यक्ष, नगरसेवक, झेडपी, सरपंच, पंच वांगडी आणि भाजपाच्या वावुरप्यांनी विविध कार्यावळी सयत हो दीस मनयलो। घेऊया त्याचो एक नियाळ। देशभर भाजपाच्या कार्यालयांनी पक्षाचो स्थापना दीस मनयलो। या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कार्यकर्त्यांक उद्देशून उलोवप केले। 70तल्या भाजप कार्यकर्त्यांक हे भाषण आयकुपाची संद भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मेळोवन दिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है, भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती है। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है, एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी आपसे भी अपेक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसी तरह राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अनवरत लगे रहेंगे। आपके प्रयासों से देश अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अंत्योदय उपक्रमात जातल्या कार्यावळीचेर उजवाड घातलो। आम्ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालयात सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन केला। आज सत्यनारायण महापूजेच्या निमित्तान पार्टीचे सगळे आमदार, सगळे पदाधिकारी, पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते महाप्रसाद घेवपा खातीर हांगासर येतले। आज दिसभर आमी समेस्त सगळ्या लोकांक इन्विटेशन दिला की तेंच्यांनी त्या निमित्तान स्थापना दिनाच्यो शुभेच्छा दिवपाक आनी सत्यनारायण महापूजे खातीर हांगा येवचें। माननीय मोदीजी आज लायव्ह पुराय देशाक एड्रेस केले। देशातल्या सगळ्या बुथांचे, सगळ्या राज्यांनी
भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचो कार्यक्रम आयकताले. आज सकाळी घराचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लावन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाल्या. 6 तारखेपासून 20 तारखेपर्यंत इतर येवपी महात्मा फुले जयंती, आंबेडकर जयंती हे सगळे कार्यक्रम अंत्योदय तत्वाचेर आमी भारतीय जनता पार्टीचे आणि सरकाराचे कार्य लोकांचेर व्हरपा खातीर आमी कार्यरत आसतले. भारतीय जनता पार्टी फुडले 8-10 दीस ह्या कार्यक्रमांत सगळ्यांनी सरकारच्यो सगळ्यो योजना अंत्योदय तत्वाच्या लोकांपर्यंत व्हरपा खातीर वावुरतले. भाजपाचे स्थापनेचो 42वा स्थापना दीस पर्वरे मनयलो. पर्वरेचो आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या फुडारपणाखाला पर्वरेच्या कार्यालयात हो सुवाळो जालो. गोंया बीजेपी सरकार बहुमतान आयिल्लो आसा आणि हे समज सगळे कार्य फुडें पळयलें जाल्यार एक देशाचें नेतृत्व म्हणून आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी, तशेंच आमी हांगा गोंया कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचे संघर्ष सगळ्यांचे पळयले जाल्यार फुडें विचार मांडटा आसतना देश पयलीं, मागीर पार्टी आनी मागीर कार्यकर्ते. आमी कार्यकर्त्याच्या नात्यान आज सकाळच्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वेगळ्या वेगळ्या भागान प्रोग्राम तयार केले. आता 10 वरांचेर आमची आज मोदीजींची प्रायम मिनिस्टरांचे विचार आयकूंक मेळ्ळे आनी फुडें देश कसो वचपाक जाय. जी आज पार्टी जगाची सगळ्यात व्हडली पार्टी जाल्या तिचे विचार कितें, आमी आमचो रोल कितें, कार्यकर्ते कितें करतात, हे सगळे विचार आयकूंक बरें दिसले. आज आमी सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास सगळे जेन्ना आमी हे विचार व्हरतात फुडें, तातूंत आमचो सगळ्यांचो रोल आसतलो. आयच्या दिसाक सगळ्या कार्यकर्त्यांक तशेंच पार्टीच्या सगळ्या गोंयच्या पार्टीच्या वर्करांक आनी आमच्या कमिटींक सगळ्यांक आमची शुभेच्छा दिता. पणजेचे कार्यावळीत महापौर रोहित मोन्सारातानय वांटो घेतलो. भाजपाचो बावटो हुबोवन आनी विविध सांस्कृतीक कार्यावळी सयत पणजे भाजपा मंडळान वर्सुकी दीस मनयलो. तेव्हार आयज आमी पणजे मंडळ आणि आमचे पार्टीचे संघटन मंत्री, पणजेचे आमचे महापौर, उपमहापौर, पणजे कॉर्पोरेटर, मोठ्या संख्येन सगळे कार्यकर्ते हांगा हो उत्सव साजरो करपाक आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. आयज आमी हांगा ध्वजारोहण केल्लेले आसा. सकाळी आमचे माननीय मोदीजी पंतप्रधान हांचे जे भाशण आशिल्ले ते आयज आमी वेगवेगळ्या बूथ स्तराचेर आमी हे केल्लेले आहा. प्रत्येक कार्यकर्त्यां कडेन आपापल्या घराचेर आपले ध्वजवंदन करचें अशें आमी सगळ्यांक सांगलेलें आहा. त्या प्रमाणे सगळ्यांक केल्लेलें आहा. भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस, सो आमी सगळे कार्यकर्ते ध्वजवंदन केल्लो आसा आनी आमच्या कार्यालयानूय सत्यनारायणाची महापुजा आसा, ताकाय सगळ्यांनी येवन लाभ घेवचो. भाजपाच्या सड्यावयल्या ऑफिसांतय मनयलो. मिलिंद नायका सयत थळावे भाजपाचे फुडारी आनी बायलां वावुरप्यांनी मोठ्या प्रमाणात सुवाळ्याक हजेरी लायली. महिला मोर्चा आनी मुरगांव भाजपा मंडळान विविध कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. हो प्रोग्राम असो, बीजेपीचे खंयचो कार्यक्रम असो, तितून महिलाच पयली येतात. आयच्या हो प्रोग्राम तुम्ही मातशे तर मोबायल तर घेवन येयले जायत महिलाची उपस्थिती खूप दिसतली. हर एक टायमार आमी बीजेपीक महिला पयली येतली आणि बीजेपीक फुडें कार्यकर्ते म्हणून सुद्धा महिलाची उपस्थिती चड आसतली. आज आमच्या स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय तेंचे नावाने आज आमी हो प्रोग्राम सादर केला आसा. आज भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिन आमी आमच्या सड्यावयल्या ऑफिसान सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन पयला तुमी असंख्य कार्यकर्त्यांक जमले, तांकां घेवन आमी आयज तो म्हणजे आयचो प्रोग्राम केला ऑलरेडी. आणि त्याच्यानंतर आंबेडकर जयंती जायसर हो कार्यक्रम सोशल वर्क कितें तरी करून करपाक जाय अशें आमकां एक 4 दिसां पयलींच्या मिटिंगेक आमकां कळयलां पार्टीच्या ऑफिसांतून. आमचे सगळे गेल्लेले सगळे कार्यकर्ते. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान संदीप कामुलकार, पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी वास्कोच्यान हिरू महाले.